चार रस्त्यावयल्यान उदकूच येना अंकल तुम्ही हांगा राव सावळेक चला या गाडीन घाल मध्ये कंप्लेंट बीन एक वॉटर शॉर्टेजाची कंप्लेंट घातलेली न्हू PWDन आणि आम्ही एकदा केली ती उदक ना तुम्ही एकदा काय तुम्ही तुमचे सांगू येता थंयसरले न्हू ते तुमकां काय प्रॉब्लेम आहा म्हणतो चल मुयो आसता पांया बिला ती वाऱ्याची असलेली वारे वोडटा ते साबण तुम्ही सांगा मुद्दाम सांगा जोपर्यंत सांगा बिला बारीक करपाची आम्ही आता झाले पते दाखव पहिली ती बिल्डिंग आहे ते पण हर घर जल म्हणतात किरीश झाले तुम्ही आता पहिला असतले बॅरल कशे लोकांनी हे दवरला टँक्स दवरला उदकाच्यो टाकयो दवरला ते म्हटल्यार हांगा अशें कोणी जर वयता हांगल्यान पास जाता जाल्यार तेका दिसताले की हांगा टाकयांचो सेल लागला नाल्यार कोण तरी हांगा टाकयो सेल करपी कोण तरी डिलर आहा म्हणून हें दिसतालें नॉर्मली पळोवपाक गेल्यार तेच विज्युअली हांगा हें आसा हांगा लोकांक हांगा आजगांव बाद्यान आमी आसा हांगा तुमी जाणा आसतले कितलेच फावट आयकलां आसतलें की हांगा लोकांक उदक ना म्हणून हेच्या पयलीं आमच्याय भुरगे हांगा येयल्ले आमी कंप्लेंट केल्ले कलेक्टराक लेटर केल्ले आमी PWD लेटर केल्ले सगळ्यांक पंचायतीक लेटर केल्ले सगळ्यांक लेटरां केल्ली आता तुम्ही आमी ज्या जाग्याचेर आसा हांगा तुमी जर पळोवपाक शकता हे आमची हांगा गोंयकारांची घरां आसा आनी तेच्या फाटल्यान तुमी पळयता हांगा वयर जी न्यू कन्स्ट्रक्शन येता पळय ही दिल्ली बिल्डरांची घरां आहा बंगले आहा रो विलाज आहा कितें कितें अपार्टमेंट तेंचे येता आता जेन्ना आमच्या लोकांक हांगा उदक ना 10-20 वर्सां हांगा लोकांक उदक ना जाल्यार आमच्या लोकांक जर उदक ना हांगा जाल्यार हे कन्स्ट्रक्शनां कशी येता आणि परते आमी क्वेश्चन करतात तेच की हर घर जल जर आसा जाल्यार ह्या लोकांक आता इतली वर्सां 8-10 वर्सां जाली हांगा उदक ना पळय हो नळ आता तुमी पळय हो केन्ना चालू केल्लो कितें केल्लो एका ती आता आंटीच सांगतली तुमकां कितली वर्सां उदक येयलां आनी कितें ना तें हे लोक इतले हांगा प्रॉब्लेम फेस करता हांगाली MLA आसा तिका अजिबात पडलेले ना फक्त ती सांगता आमी टँकर धाडलो म्हणटा कितें जाल्यार टँकर धाडलो टँकराचेर डिपेंड रावप आमच्या गोंयकारांनी नळ कित्याक दिला तुमी आनी लोकांक बिलां येता उदक येना पूण नळ येता म्हटल्यार हांगा फक्त पयलींच्या MLAन केलें आनी आतांचो MLA तेच करता हांगा फक्त बिल्डर लॉबींग सपोर्ट करता आजगांव गांवांत उदकाचे म्हणटा ते खंयसरूच मॅनेजमेंट ना आमी सेक्रेटरीक विचारलेलें की पंचायतीच्या सेक्शना अंडर तुमकां 79 आनी 80 सेक्शना अंडर जो वॉटर सप्लाय आसा जे उदक गांवांत येवपाक जाय ते पंचायतीन पळोवपाक जाय तुम्ही PWD चेर ना आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर ते घालपाक शकना ते तुमच्या कडल्यान कॉरस्पॉन्डन्स जाय तुमच्या कडल्यान बरोवन जाय की हांगा आमच्या गांवांतल्या लोकांक उदक नाय व्हडली कन्स्ट्रक्शनां बंद करात हांगाच पळया हांगा बॅरलां आसा 100 मिटराच्या फाटल्यान हांगा तुमी येदी व्हडली कन्स्ट्रक्शनाक लायसन दिल्यात आनी तो सेक्रेटरी सांगता न्यू फिल्ट्रेशन आमी प्लांट घालता म्हणून ते उदक येतले ते कोणाक येतले गोंयकारांक येवपाचें ना ते उदक हे व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनाकूच वयतले म्हणजे परते आमचे गोंयकार बाबडे तशेंच उरले म्हणजे गोंयकारांनी हांगा घरां बंद करपाची पॅक करपाची वचपाचें खंय वचपाक जाय ते नाल्यार मरत रावपाचें उदकाक लागून आमच्या वांगडा हांगा लोकल आसा विलेजर हांव मागता तेंच्या कडेन एकट्या कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की तांकां उदकाचे कशे त्रास जाता कितले फावट तेंच्यांनी कंप्लेंट केले आनी कितें बिलां येता कितें तें सांगचें उदकाचो एकूय थेंबो ना पूण म्हयन्याचे म्हयने बील दिता आतां इतली वर्सां जालें उदक ना जाल्यार बील खिंचे रे आनी हर घर जल म्हणून सांगतात खिंच्या तोंडान सांगता तूं हर घर जल आनी खिंचे पेपर छापता हे ते पेपरवाले पावले हांगासर हे आमच्याच गांवांत न्हू खूब गांवांनी जाता आमकां 10 वर्सां उदक ना बादेन पिंपळाचे वयर
आता कितले आधी मागीर तुम्ही कंप्लेंट करून कितें जालें आता कितले फावट कंप्लेंट करता म्हाका तो देर ना न्हू ताका खबर आहा तो तुम्ही कंप्लेंट केला पण भरपूर फावट 8 दिसांनी एक टँकर येता आमकां तो बी 8 दिसांनी 15 दिसांनी एक टँकर येता तांकां बाबड्यांक बी थंय बाबड्यांक बी मेळना तांकां बी मेळना हे आंटीक मेळना आंतेक आंटीक मेळना आमकां गायले एक गायला ना गेलं ना मागीर दुसऱ्या जावयाक मेळना कोणाक उदक मेळो पाणी खतम म्हणटाय पाणी ती आंटीक मेळना ती रेना आंटी खंय गेली ती उदक ना म्हाका उदक ना काय ना झालं मुले उदक ना या कोण माता उदक धाडटा धाडटा म्हणटा ही धाडीत ना ती म्हातारी ती खंय वयतली बाबडी तो म्हातारा तांकां तो खंय वयतलो अंकल ओके हय तांकां लायसन्सा मेळटा आता वयर सगळ्याक चालू आहा सगळें चालू आसा गोंयकारांक काम मेळना कन्स्ट्रक्शन सगळें चालू आहा ते गेस्ट हाऊस बांधला उदकाचो इश्यू आहा न्ही मातशें सांग हय अंकल सांग Can I speak in English? Yeah. The main problem in our village, in Bade, for the past 40 years, is water issue, sir. The previous ministers who have been here, like Mr. Goenkar, Mr. Goenkar, they have all promised us that they will give us water, but so far nothing is happening. Only promises and nothing else. People are literally suffering for water. We are purchasing tankers at the rate of 1,000 rupees a tanker. And ever since these people from Delhi who are come here, they have all the facilities. They get light connection, they get, I don't know, water connection, how they're getting the water also, but they're getting all the facilities. But we Goans are literally suffering here, totally suffering. And nobody hears our voice. How do you expect us, people who are living on this? People who have money can afford and get a tanker. Some people don't have the money. It's very difficult. We literally begged of these people. They said they will build a whole tank on top. They will do this. They will do that. But nothing has been done. Now, since you all have come here, I'm requesting on behalf of all the people in Bade, please, sir, please. Everybody promises 24/7 water will be given to us. Where is the water? Correct. There's no water to drink. You look at the tankers here. They supply water for 5-6 days. I have to phone the engineer and tell them, Baba, send us a tanker. He comes, 10 days he will come. After that, no water at all. आमकां आतां काल 2 महिन्यान उदक येयला 2 फूट आमी प्रायवेट टँकर घेयलो एका हे भरपाक हय आतां आमी आतां काल येयला टँकर तो बी म्हाका दारान सुनीला फोन मारून तो टँकर हाडयला Now, when we phone them, sir, they say that the contract is not given. So after that, tanker, sometimes the tanker is broken, something has broken, some excuse or the other. Why? Why is this problem, sir? Only for us. Because majority, 98% Catholics are here, and they are for Congress or whatever party, but it is not like that. We will vote for anybody who does our work. Correct. Whether you are Congress, BJP or RGP, आपका काय लागणार आता बघल काढला पय त्या स्विमिंग पूल उदक को होलसे कोण दिला हा स्विमिंग पूल हा नी Each and every home shop has got a swimming pool. All the Delhi party has got a swimming pool, and we have no water for us to drink. सुपरवायझरचा फोनच घे ना तो supervisor हा उदक सोडटा बाहेर वर्षा सोडटा येत गेल्यावर ना कडपायचो वास मारता मी सावय आणि त्या आंटीकडे विचार सगळं टॉयलेटीचा वास तो टॉयलेट पण सुद्धा मग वास मारता तिंगा ते दोन्ही बंगल्यांचो आता आम्ही इथे चालला रे ते वास किती ओ मेरा नाही है हमारा नहीं है म्हणता होईला नानी Excuse me, sir. Yeah, nice meeting you. I heard a lot about this. And please, I want to request. Yeah, we'll try our I am a best. social worker from here. I was working as a professor at Baking College. Okay. And right for the past 45 years, we are struggling for water. Yeah, we know that. Yeah, even from We'll Anjuna, try I our managed best. to get to the water here. The tap connection was given. That also everything. The water is diverted towards the other. Yeah, correct. And now people are suffering. All is poor people. Because our pipeline is very old, so that won't take that pressure, and all things is diverted to the Delhi. Now I am Building. requesting you, sir. Yeah, sure, don't beg. You are the We will only do person it. who can do something for Yeah, our yeah, villagers. yeah. Otherwise, everybody is leaving the village and going. Correct, There are correct. 150 families in Bade. Today, only 38 families are there. The main reason they're leaving the place is job. Yeah. Water problem, light problem. Every now and then lights are going. Yesterday, I was with these people for the lights. I said there was no light at all. I worked with them till 11, 12 o'clock in the night because our parish priest was saying there is no lights. No street lights. And it takes 2 days to do a small connection. Church had no lights, and I was with them. I left my office and I came and I spoke to these people. Why are they doing such a thing, sir? Tell me. ऐकला असेल तुम्ही आता इट इज नॉट ओनली वॉटर तांकां लायटीचो प्रॉब्लम आसा स्ट्रीट लायटाचो प्रॉब्लम आनी तो सांगता पळय 138
38 families. 150 फॅमिली Now असले. there are only 38 families in सो Bali. इमेजिन लोक जर आमच्या गोंयकारांक जर गांव सोडचो पडलो आनी गांवांत दिल्लीकार येवन बसतात कितें उरलां. सो तुमी आमी हे फक्त हायलायट आतां इतल्याक लागून करता की हे सरकाराक कळपाक जाय, सरकाराकूच न्हू लोकांक कळपाक जाय. जेन्ना तुमी एक वोट मारता त्या वोटाचो इफेक्ट कितलो पडटा पळय तो हो इफेक्ट. आमी त्या टायमाचेर कोण तरी येता आमकां प्रॉमिस करता, नाजाल्यार कितें पाकिटां दिता, नाजाल्यार पार्ट्यो दिता, आश्वासनां दिता, जॉब दितले म्हणून सांगता, उदक दितले म्हणून सांगता, पूण तेंच्यांनी कितलीं वर्सां कितें केलां हें पळोवपाक जाय, ट्रॅक रेकॉर्ड पळोवपाक जाय. आनी हांव तर शिवोलकारांक, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या लोकांक वॉर्निंग एक दिता. वॉर्निंग म्हटल्यार एक तुमकां हें सांगता, एक कितें म्हणटा तेका पळय, आतां जो MLA आसा त्या MLAचो आनी ती खंयच्या जाग्यार सरपंच आसली तेंचो ट्रॅक रेकॉर्ड आसा लँड कन्वर्जन, कन्स्ट्रक्शन, मेगा कन्स्ट्रक्शन, हॉटेल्स, बाकी सगळे भायल्या लोकांक हाडपाचे, लँड कन्वर्ट करून शेतां पुरोवपाची, हो ट्रॅक रेकॉर्ड आसा. सो तुमी सगळ्या शिवोलकारांनी आतां स्ट्रॉंग रावपाक जाय. तिका निवडून हाडले हाचो मिनींग न्हू की ती आपणाक जाय ते शिवोलेन करतली. मायकलाचो इंटरफियरन्स जातलो, जो लमाणी कल्चर कलांगूट कांदोळ्या सेम लमाणी कल्चर हांगाय जातलो. हांगा कित्याक आमी वागातोर बिचार जेन्नाच्यान हो MLA वागातोर बिचाचेर आमी पळोवपाक शकता कसो लमाणी कल्चर थंय वाडता. लमाण्यांचे हांगा लाट थंयच्यान हांगासले वोटींग हांगा पावता. सो हे सगळे शिवोलकारांनी तकलेन दवरपाक जाय. कित्याक जर हें जालें फाल्यां तुमची चेडवां बायलां सेफ ना. आमी काल पयर कुर्तोरी गेल्ले, कारगिल जे बस्ती जाले, नांव कारगिल, पंचबाट म्हणून वाडो तो, तेका आतां नांव कारगिल म्हणटा. तेंच्यांनी ती बायलां सांगताली आमकां रस्ते वयल्यान चलपाक मेळना. आमचे चेडूं जर कॉलेजीक वयतला तेका पावचें पडटा. आनी एकटे चेडूं कोण स्कुटरीन बाबडे एकटे वयताले चुकोन कोण ना म्हणून जाल्यार तेका वाटेर त्या घाटयांनी आडयलें, हात धरलो तेचो, आनी कोण तरी दुसरो येयलो तेन्ना ते सुटलें. रातचे ड्रग्स सोडटात, रातचे बुलेटीचे गाडयांचे सायलन्सर काडटात, रेसी लायतात, जाणट्यांक थंयसर हें करता, मारपाच्यो धमक्यो दिता, आनी हे सगळें गोंयकारां कडेन घडटा. आतां ही जर दिल्ली लॉबी हांगा ऑलरेडी हांगा आसगांव गांवांत भरले. हांगा गांवकारांक एक जागो जाय जाल्यार मेळपाचो ना. कॉमनदादान हांगा कितें केलां सांगपाचें ना. कॉमनदादान जर जागे हांगा दिला, इल्लिगेलिटीज करूंक दिला, आमच्या लोकांक ते दिवपाक तेंच्या कडेन ते कॉमनदादान जागो ना. आनी जर आमी कंप्लेंट घालीत जाल्यार कॉमनदादाचे मनीस आमच्या भुरग्यांचें डिफेमेशन घालता. इमेजीन आमच्या जाणट्यांनी हो जागो आमकां दवरलेलो, कम्युनिटी जागो गांवकारांक दवरलेलो, लोकलांक दवरलेलो, तो काडून तुमी दिल्ली बिल्डरांक दितात, रस्ते करपाक दितात, झाडां कट करपाक दितात, दोंगर कापपाक दितात, स्प्रिंग व्हाळ पुरोवपाक दिता, आनी तुमी आमचे भुरगे ते सेव करपाक गेले जाल्यार तुमी तेंचेर डिफेमेशन घालता. सो ही सगळी परिस्थिती आहे, रिएलिटी. आमी आयज गांवां वाड्यार भोंवता तेजें रिजन इतलेंच की गोंयकारांक कळपाक जाय की आमी ह्या काँग्रेस BJP इतलीं वर्सां वोट मारून हेंच्यांनी आमकां खंयच्या लेवलाचेर हाडले. फ्रॉम 150 फॅमिलीज हांगा ओन्ली 38 आर रिमेनिंग. इमेजीन एक आनी कितलेशे फॅमिली हांगा भायल्यान गोंयान येयले, हांगा येयले ह्या गांवान आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 1000 फॅमिली भायले आसतले, पूण आमच्या ह्या वाड्याचेर ओन्ली 38 आर रिमेनिंग. आनी ते बाबडे जर उदक ना, फाल्यां हांगा कोण न्यू चेडूं लग्न जावपाचो ना, काय ना, हांगा काजार जावपाचें ना, ऑटोमॅटीक कितें जातलें, फॅमिली मूव जातले. ही घरां मागीर कितें करची पडटली, तांकां विकची पडटली. म्हटल्यार हो सरकार प्लॅनिंगूच करून आहा की आमच्या गोंयकारांनी शेतां कशी शेतकारांक कशें उडयलां पळय तशेंच हे घरांय तांकां ते म्हणटा सोडा, आनी आख्खो गांव आहा पळय आमी हो दिल्ली लॉबीक दिता, व्हडले विला बांदता, बंगले बांदता, थंयसर कितें करपाक जाय, मागीर प्रॉस्टिट्युशन कर, भितर ड्रग्स वीक, नाल्यार गांजा वीक, नाल्यार मागीर कितेंय कर तूं, ते मागीर कोणाक पडलेलें ना. सो ह्या सगळ्याचेर आमी आतां फुडल्या विकान आतां हांगा इतले इश्यूज आसा. आमी आतां जे विजिट्स आमचे जाले लास्ट टायम जे विलेजान केले तेंचे सगळ्यांचे विजिट्स घेवन आमी जे रिस्पॉन्सिबल जे मिनिस्टर्स आसा ते मिनिस्टरां कडेन आमी मिटींग घेतले. हे PWDचे ह्या गांवचो इश्यू जो उदकाचो तरी आसा पळय हो ऑन प्रायोरिटी आमी घेतले. जशें तुमी पळयला पंचवाडी गांवांत 3-4 गांवांनी नळाचें कनेक्शनूच ना, जशें कुर्तोरी एका गांवांत थंयसर नळाचें कनेक्शनूच ना राया गांवांत. सो हे सगळे गजाली घेवन आमी मेळपाचे आहा. आनी आमी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता की तुमी इतले लायटली हे लोकांक घेवं नाका. आमी जेन्ना आतां गोंयकार आतां उठात आसा उठ्ठलोच, पूण जेन्ना तो उठ्ठलो पळय तेन्ना तुमकां ते हँडल जावपाचें ना. सो स्वयंपूर्ण गोंय, हर घर जल आनी अंत्योदय तत्व आनी हें तत्व ते प्रशासन तुमच्या दारी आनी कोण तुमच्या दारी, हे तुमच्या दारी सगळें एक्सपोज जाल्लें आहा. हें कांय ना, लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. ह्या लोकांची कितें फायल आसा नाजाल्यार जो इश्यू आहा तो आमच्या सायडीच्यान RG म्हणून आमी हँडल करतले. आमी ऑलरेडी पंचायतीन सांगलेलें आसा, डिपार्टमेंटानूय हँडल करतले. आनी जर गरज पडली जाल्यार सगळ्या लोकांक जितले आमी आयज भोंवला ते सगळ्या लोकांक घेवन PWDचेर मोर्चा काडपाक नाल्यार PWDच्या मिनिस्टराच्या दारान बसपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें सुद्दां ना. हांगा लँड ग्रॅबिंगान कितल्या जाणांचे प्रॉपर्टी आपल्या नांवार केल्या मरे. लँड ग्रॅबिंग दुसरें कितें आसा सर, 45 केसीस जे आसा लँड ग्रॅबिंग ओन्ली बादें
45 cases जे आसा माझी माय मेल्या 1988 1991 सेल डीड केला तिच्यानं. हाय तिचो घे व्हिडिओ घे. आणि फ्रॉड केसेस फ्रॉडन पेपर्स माझी माय मेल्या 1988 1991 सेल डीड केल्या. कोण आंतोनेट डॉमिनिक फर्नांडीस एके कडेन नाव दिला काणकोणचे, एके कडेन एड्रेस दिला अंजुनचे, आणि आता हा कोर्टीन स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम म्हणून कळल्या ते स्लीपिंग इन्व्हेस्टिगेशन टीम. एक वर्स जालें तेंचे कडेन काय, आणि फायली शेणटात सगळी पेपरां. हे इम्पॉर्टंट सांगे लोकांक दिसता की SIT जाले म्हणून लोक सुटले म्हणून. सांग मातशें लोकांक कळनी. SIT केलं एक वर्स जालें ती पेपरां एकठांय करपाक, आणि मागीर गेल्या उपरांत सांगता तुजी फायल ना म्हणून. म्हणले SIT आता लँड ग्रॅबर जाले मरे. SIT आणि कोणाची प्रॉपर्टी केला ना आंटी सांगूंक जाय लोकांक कळोंक जाय. गोंयकारांचे कितें जालां आमची ते. हें केलां घरकार म्हाजो 3 वर्सां जालीं मत जाल्यार आतां जातली. तेच्या नंतर तो मेला म्हणून हांवूय मेला म्हणून सांगला, आणि ती बोमांची कोण बायल ती कोत्ता ती आमची प्रॉपर्टी म्हणून सगळी हांव वयर वयल्या वाटेन आमची म्हणटा. त्या अंकलाच्यो आतां 3-4 चेड्यान property चेड्यान आहेत. आमच्या दिल्लीदाराच्यो. हे तेचे गेले कितले आमच्या चेड्यान आतां केला. होय आता तू मेले म्हणून दाखयल्यान प्रॉपर्टी हांव हांवूय घेतली. मेला, तो घरकार मेला 3 वर्सां जालीं न्हू, आणि तूय मेल्या म्हणून सांगता ही आमी घेतल्या म्हणटा. आमी 40 years जाले आमी हांव त्या घरान, आणि डुप्लिकेट पेपर आसा आणि सगळी पेपरां वापरां केली. आता मागीर बोर्ड मारला तेन्ना पासून आता सगळेच कोण हें करिना आता. हय केस चालू मागीर आता केस आहा चालू. 45 केसेस आसा. मागीर ही परिस्थिती आसा. ओके, सो तुमकां इतलेच रिक्वेस्ट करता, आमी रिक्वेस्ट करता की आमचे आतां भुरगे पंचायतीन वयता, ग्रामसभेक वयता, लेटरां घालता. फुडली ग्रामसभा जातली, तुमच्या उदकाचो इश्यू, लँड ग्रॅबिंगाचो इश्यू, लायटीचो इश्यू, सगळे कितें इश्यूज आहा पळय ते डिस्कस करपाक आमच्या भुरग्यांक तांकां धाडटा हांव. ते येतले पॉयंटर्स तुमी काडून घ्या. बट रिक्वेस्ट करता हांव तुमकां आतां पांयां पडटा की तुमी ग्रामसभेक येवन त्या भुरग्यांक बॅकिंग दिया. ते उलयतले पूण तांकां पळय तांकां कोण शटअप करता आनी तुमी उलोवपाक जाय की इश्यू तुमचो न्हू, हे अंडरस्टँड करून वयता. पूण तुमी जेंचेर कोण भोगता पळय तेंच्यांनी उलोवप तेका व्हॅल्यू आहा न्हू. सो तुमी कित्याक ओगी रावता? तुमचो गांव न्हू, तुमचो तुमी मत मारूंक ना, पंचायतीक मत मारूंक ना, व्हडल्या इलेक्शनाक मत मारूंक ना. सो एवरी मत तुमचें कावंट आहा, तेका व्हॅल्यू आहा. तुम्ही ग्रामसभा मेंबर आहा. उदकाक लागून कितल्यो इमेली घाल्ल्यो एकूय जबाब दिना. आता फुडली ग्रामसभा आहा पळय ती ओन्ली आमी घेतले पळय ओन्ली वॉटर इश्यू आणि तुमचे कन्स्ट्रक्शन. तुजें कार्ड दी म्हाका, माझा नंबर घे माझा तू, ईमेल एड्रेस. आणि ईमेल ID दी आमचो. रेव्होल्युशनरी कोण PWD पळय हांव ईमेल घालता म्हाका मार्क कर, CC मार्क कर. हा आमचो रेव्होल्युशनरी गोन्स party@gmail.com. हा सिंपल. आणि किती प्रॉब्लेम आसा सांग कोणा 2 आणि 3 मातूय तांकुदा आंटी तुमकां येना उदक तांकां ना तांकां उदक ना मेलो यो मातशी फुडें यो. हा बिलां येता, उदक येना मात बिलां येता. तेमी पासून ना आमकां पासून उदक एक थेंब पासून ना वर्सां जाली. बिल सारकी येता. अंकल यो, अंकलाचो घे अंकल घे. अंकल सांग. Same problem. We are also suffering the same problem. उदकाचे उदक येना मात बिलां येता. बिलां येतात. कितले बिल येता तुमकां? कितले येता बिल येता? आता 2-3 महिने जाले न्हू, 0 येता. काम ना नाल्यार पयलीं येता. आमकां गोंयकारांक काम फुल बिल येता. कित्याक आता ते 15,000 लिटर फ्री आहा, जाल्यार 16,000 लिटर फ्री आहा, आणि 16,000 ती लिमिट क्रॉस जावन बिल येयले न्हू ते आता. योग थेमो ना मरे, योग थेमो ना. 70 बट हे रिसिडी हे झाले अमाउंट हाय भाई 19 युनिट्स पडले न्हू 19. आणि करंट रीडिंग इज नॉट वर्किंग. करंट रिडिंग नॉट वर्किंग. प्रिवियस रिडिंग 0. एडिशनल युनिट्स 19.
जाणट्यांक वॉटर चार्जेस 78. सो आमी बादेन आसा आमी बादेन विलेजान आमी काल भोंवलेले लोकांक सांगपाक की हांगासर उदकाचो शॉर्टेज आसा, आमी येवपाचे आसा, विजीट घेवपाचे आहा. सो आमी जेन्ना आमी घरांनी भोंवताले तेन्ना आमकां हांगल्या लोकांनी सांगले थोड्यांशे हांगा कितें जाला, हांगा थोड्यांक बांयो आसा. सो मेन प्रॉब्लम कितें हांगा कोणाक बांयो आसा पळय ते लोक कितें म्हणटा आमकां बांयो आसा म्हणून आमी ते उगी रावतात, हिडन रावतात, कित्याक तांकां बांयो आहा. जेन्ना आमी तांकां सांगले की बाबा तुजी बांय आसा न्हू जाल्यार ते बांय फाल्यां ज्यो पोल्यूट जातल्यो जेन्ना हांव ताका स्टार्ट केलें सांगपाक जाल्यार ताका सांगलें जे तुजे सायडीतले प्रोजेक्ट जे आसा त्या खातीर तुजी बांय पोल्यूट जातली जाल्यार एक्झॅक्टली म्हाका थोडे अशें अरावंड लायक 4 घरांनी म्हाका सांगलें की म्हाजी बांय पोल्यूट जाली म्हणून. जेन्ना हांव ताका सांगता पळय त्याच्या उपरांत म्हाका सांगलें जाल्यार हे सद्या चार जर बांयो जर ह्या बाद्यान एरियेन जर पोल्यूट जाल्या जाल्यार इन फ्युचर बाकीचे जे लोक तुमी जे बाद्यांतले लोक आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की तुमी अशें सदमो नाकात की तुमच्यो बांयो आसा म्हणून तुमकां उदकाचो प्रॉब्लम ना जावं अशें कितें आहा जावं हे लोकां वांगडा तुमी रावंक सोदिनात जावं कितें आनी कितें डिफरंट टायप ऑफ कितें तुमचें हें आसा जाल्यार तुमी हे अशें चिंतू नाकात की तुमच्यो बांयो आहा म्हणून तुमी सेफ आसा. आनी थोडेशे 2 जावं 3 वर्सां तुमकां तुजो आन्सर तुमकां गावतलो, तुजे बांयो आसतल्यो काय नासतल्यो तुका कळटल्यो. कित्याक सद्या एट प्रेझेंट तुमी थोडीशीं घरां आहा हांगासर तुमी येवन तुमी चॅक करूंक शकतात की ह्यो बांयो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा. जेन्ना आमी तांकां विचारूंक गेले तेन्ना आमकां सांगलें लोकांनी. आनी हांगासर तो मेजर इश्यू हांगा जाणटी आसा, आमी हांगा 1-1.5 वर्स जाले 2 वर्स जाले हांगा लोकांक आमी येवन कनेक्ट जाता विचारता तेन्ना आमकां लोकांनी सांगलें की आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आसा, हे नळ तुमी पळयात नळाचे हे आसात जाल्यार हांगा उदक ना. सो तुमकां सगळ्यांक एक शिटकावणी आमच्या आसगांव बादेम जावं वयल्या व्हळान सुद्दां आमकां उदकाचो इश्यू आसा. जावं व्हळांतल्या लोकांक तुमकां सांगता की तुमी जे पंच मेंबर जे निवडून हाडल्यात तांकां न्हिदोवन दवरूं नाकात. कित्याक आतां 3.5 तुमी तर तो आतां हे हाडला पळय आतां MLD प्लांट ना जो प्लांट हाडला म्हणटा पळय तो प्लांट ओके आसा, बरी गजाल प्लांट हाडला सुद्दां जाल्यार आमकां आमी तेजे अगेन्स्ट ना, येवंकूच जाय प्लांट. पण सद्याचे 2 टाकयो ज्यो आसा पळय ते सद्या 2 टाकयो फिलअप जायना. जर ते टाकयो आसतना जर उदक मेळना लोकांक जाल्यार ही टाकी येवन जावं तुमी तो प्लांट हाडून फिल्ट्रेशन प्लांट आनी कितें तुमी ते करोडांनी आमचो टॅक्स यूज करतल्यात तेजे तुमी फुडें तेजे कितें चिंतला. सो अशें जावंक जायना की फाल्यां जे जशे टाकयो आसतना आमकां उदक मेळना जाल्यार तो हो प्लांट घेवन आमकां जर फाल्यां सेम जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार ती म्हादय जी विकल्या पळय जर ती म्हादय गेली जाल्यार हो प्लांटाक उदक आनी येतलो खंयचो हो प्लांट कित्याक. जर म्हादय डायवर्ट करता बीजेपी काँग्रेस जावं अदर रेस्ट ऑफ पार्टीज जे आसा पळय जे व्हडले स्लोगन घालतात जे थोडे टायगर इश्यू आनी कितें हे म्हणून नाटकां करतात पळय ती फुडें घालतात लोकांनी हांगा गांवांत येतात काबरालाक ते जावं आनी कोणाक हाडटात हांगासर फकाणां करता पळय लोकां वांगडा ही फकाणां करूं नाकात. आनी बादेम स्पेशली बादेमच्या लोकांक तुमकां सांगता तुमचे कडेन हे फकाणां करतात हे लोक फकाणां करतात तुमी हे लोकांच्या हितून भडकन येवं नाकात. जशें व्हळान बी तुमकां सांगता जे तुमी जे हुकुमशाही आहा पळय हुकुमशाही आमी ब्रेक करतले 100%. आनी आमी हे हुकुमशाही ब्रेक केल्या शिवाय रावचेच ना. आमचे कोण एलिगेशन घालता जावं आमचे डिफ्लेमेशन केस घातली फाटल्या दिसांनी 55 लाखाची आमचे तुमी हे घातलेत पळय न्हू तेका रिप्लाय दिलो कम्युनिटीक. आमी जर गांवा खातीर झगडटा जाल्यार तुमी आमचेर केस घालतात एडवोकेटा थ्रू आमकां तुमी 55 लाखाचे आमकां तुमी हेच नोटीस धाडटात की तूं आमचे एलिगेशन घातला लॉस केलाय म्हाजी आनी काय लॉस केल्या म्हणजे तुमी आमची कम्युनिटीन लँड विकतात रोड करतात कितें करतात जाल्यार तुमचे आमी उलोवचेना कितें करतले आमी उगी रावतले आमी न्हिदोंक येवले ना. आनी एक आख्ख्या गोंयकारांक तुमकां सांगूंक सोदता आमी की जशे गोंय मुक्त जाले पळय तेन्ना न्हू आख्ख्या गोंयांतले लोक सगळे मेळून गोंय मुक्त करूंक ना. थोड्याशा लोकांनी मुक्त केले थोड्याशा लोकांनी. तशेंच गोवन जी पार्टी जे थोडेशेच लोक जे आसा आमी पळय न्हू थोडेशे म्हणजे आमी हजारांनी आसा 1000 ते 2000 लोक आमी जे भुरगे आसात हेच आमी आख्खे गोंय आख्खे मुक्त करून दितले. ही आमची शिटकावणी 100%. थँक्यू. गेटीची नाम दिसता सारखे गेटीची नाम सारखे दिसता. अंकल अंकल होता ना का ते अंकल अंकल नाका अंकल वास पडला तेका. तशें तुमी पळोवपाक शकता हांगा हे जे कोणाचें घर आसा पळय तेच गाडी म्हणजे टोटली मेन्शन जाता की हे भायले लोक आनी हांगा जे सेप्टिकाचे तेंच्यांनी उदक हांगा गटरान सोडला. सो पंचायतीन हेचेर लक्ष दिवपाचें. आयज विलेजर्स जे हांगा आहा पळय तांकां प्रॉब्लम जाता ते फेस करता ते आपले प्रश्न मांडीत आहा मात पंचायत तेंचे आयकून घेयना. हांगा एक वळसी आसा स्विमींग पुलाचे वास मारता हांगा मनीस चर्चे वयतना रावपा जायना.
कसलं वस आम्ही कसून वचपाचें चर्ची वयता असताना यांका कोण दिला पंचायतीन दिलं ऑर्डर तुम्ही फुला उदास सोड म्हणून वर्षेनी